ISL सुरू जावचे पयलीं चर्चिल ब्रदर्स क्लबाची CEO वालांकान सगळ्या क्लबाच्या वतीन ISLाक विरोध केल्लो. मात AIFFन त्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केलें म्हूण क्लबाचो पात्रांव चर्चिलान आरोप केला. आय लीग बंद जाल्ल्यान गोंयच्या फुटबॉलरांचो फुडार काबार जातलो. AIFFचो अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आनी रिलायन्स ISLच्या नांवान पयशे करपाक सोदता म्हूण चर्चिलाचो आरोप. ISL जेन्ना हाडली तेन्ना आमी आमगेले CEO वालांक आलेमा मुगेले क्लबाचे CEO तेणे एक स्टेटमेंट दिलो क्लियर की ही तूं ISL तुमी हाडाय तो तुमी इंडियेचो फुटबॉल काबार कोताय आनी ISL हिंगा हाडपाक जायना कित्याक आमी आजून पासून मुखार पावले नाय आनी हेका लागून आपल्यागेले ऑब्जेक्शन हेका कित्याक 2 लिगो करपाक जायना वी आर प्रोटेस्टिंग केलो आनी वालांका तर सांगलो ते तरेचेर आयले जाल्यार आज हें जायना. गोंयकारांचे न्हू आख्खे इंडिये लोकांचे आंगांत फुटबॉल आहा. तूं हिंगा वच महाराष्ट्रा वच, कलकत्ता वच, दिल्ली वच, केरळा वच, गोंय यो आख्खे आंगांत फुटबॉल आहा आनी फुटबॉल खेळपी. पूण आमगेली गेम वर कित्याक पावना फुटबॉल? आमकां सरकाराचो सपोर्ट ना, सेंट्रल सरकाराचो सपोर्ट ना आनी गोंयच्या सरकाराचो सपोर्ट ना. एक आय लीग न्हू एक आय लीग कितू प्लेयर आहा खबर आहा तुका? 130 थिंगा आसताय. अंडर 10, अंडर 20, अंडर 14, अंडर 18 आनी हाज्या भायर सुपर लीग. सांग तुका हांव इंडिया फुटबॉल काबार. चर्चिल ISLच्या नांवान शंख ठोकता. आतां ही ISL गेम हाडल्या पुश करपाची बिजनेस आनी तिंका जालां थिंगा पयशे आहाय म्हूण सगळे तूं सारकें मिडिया थिंगा सांग लोकांक धांवताय चलना तुमी नाजाल्यार तुका क्लब कोण सपोर्ट करता हेका फुटबॉलाक ISL म्हळ्यार कितें आनी थिंगा ISL दुसरें कितें जालां कोण एकलो फिल्म एक्टर आयला त्या चोवपाची चेडवां गेली आनी कोण गेली चेडवां चोवपाक चेडे गेले आनी सांग लूट घे बाबा लायनी आहाय फुटबॉलाक तिकेटी आनी हेच तर हिंग तरी नेहरू कप देखून येयले जाल्यार 8 आठवड्या तिकेट काबार क्लास करता. हांव कितें सांगत एक्सटेंड उलयता हांव कोणा बीपीन गेलाय पण हांव सांगत न्हू अरे ISLाक सकाळून निघलो आसता लोक कितें सकाळ तिकेटी येतुले फुटबॉल हिंग नेहरू कप जालें मरे बाबा येतू ते जाले कोण ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मुस्लिमांचो सध्या रमजानाचो म्हयनो चल्ला. तांचो हो उपासाचो म्हयनो. सबंद दीस ते उपाशी रावतात आनी 3 सांजे उपास सोडटात. दर दिसा सांजे उपास सोडटात ताका इफ्तार म्हणटात. प्रुडंटांनी शेनवारा इफ्तार मनयलो. 7 जुलयाक तांचो रमजानाचो म्हयनो सोंपता आनी त्याच दिसा ईद मनयतात. अजीम के मेहमान अस्सलाम कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम. Ramadan is a month of fasting, Ramadan is a month of peace, Ramadan is a month of blessing, and spreading brotherhood and harmony. With this intention, we took this initiative to share our message and to spread brotherhood and harmony. So we organized this program and we thought of having a get together with Prudent Media since we have got a relationship with this. जो रमज़ान का महीना है इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया कि इस महीने में कुरान रिवील्ड कुरान नाजिल तो कुरान नाजिल हुआ इसलिए इस महीने को खास इम्पोर्टेंस दिया. सकाळी सूर्य उदेता तेन्नाच्यान सांजे सूर्य अस्ताक वचसर तांचो उपास आसता आनी हो उपास ते कडक रितीन करतात. 10-12 वर्सां वयली भुरगीं सुद्दां उपासाक सुरवात करतात. फक्त उपास करिना तर तांची प्रार्थना आसता आनी जगाचेर जो कोण गरीब जाच्या बद्दल दुख्ख आसता ज्या मनशाक गरीब मनशाक सहन करचें पडटा तें दुख्ख कशें आसतलें ताचे विशीं ते याद करतात आनी कोणाकूय दान देणगी रुपान मदत करपाचे यत्न करतात ह्या म्हयन्यांत. This is how our association with Prudent is with various people goes beyond just coming for a program and going. अजीम के मेहमान अस्सलाम कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम
रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम। सव्वीस जून ड्रग्सा आड आंतरराष्ट्रीय दीस ह्युमन टच अँड पॉझिटिव्ह पिपल्सान ह्या दिसा निमतान गोंयच्या मुखेल शारांनी फ्लॅश मॉब दवरिले. ड्रग्साचे वायट परिणामाचेर लोकांची जागृताय जावची म्हूण हो यत्न. पळयात तरणाट्यांच्या खातीर तरणाट्यांचे फ्लॅश मॉब. इंटरनॅशनल डे अगेन ड्रग अब्यूज समरविरात आमचे कॉलेज आनी आमचे बरोबर पॉझिटिव्ह पीपल आनी ह्युमन टच आमकांय दिसलें एक संदेश दिवपाक आयच्या दिसान. आमचो जीव प्रेशस आनी देवान आमकां आमचें जिवीत एक देणें कशें दिल्लें आसा आनी हें सांबाळपाक बरे भाशेन आनी ड्रग्स घेवन पिड्यार पडना जावपाक हो आमचो संदेश. Drug abuse is rampant in Goa, and there is a need to invest in young people for prevention, primary prevention, which is evidence-based, and also prevent the drug abuse things spreading in the rural areas. We see today that drug abuse problem has gone from coastal belt to rural areas. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लाव पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.